वेंचणूक जी आसा ही खूब इम्पॉर्टंट रितीन आमी घेवन वयता आनी इम्पॉर्टंट रितीन काम जे आसा तें आमचें काम पयलूच चालू केल्लें. आमी डोर टू डोर कॅम्पेन आमच्या जे आमचे डोर टू मेंबर्स आसा ह्या मेंबर्सांनी सगळ्या कडेन वचोन डोर टू डोर पयलूच स्टार्ट केल्ली. पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्युशन जावं लोकांक अवेरनस करपाचें हें स्टार्ट केल्लें. गांवांनी आमी पळयता की गोंयभरान आयज बीजेपी सरकारान कशें अंधाधुंदीचो कारबार केल्लो आसा हो सगळ्यांक दिसून येता. कशें करप्शन लेवल वाडलेलें आसा, कशें दोंगर आमचे कापता, आमची शेतां पुरयता, आमची न्हंयो ज्यो आसा त्यो सोंपयता. सो आयज उदरगतीच्या नांवान गोंय काबार करपाचें आनी भायल्यांक विकपाचें हो षडयंत्र जो बीजेपी सरकारान रचलेलो आसा हो खंय ना खंय आमकां स्टॉप करपाक जाय. आनी ताकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष सदांच काम करता. गोंयचो अधिकार, गोंयकारांचो अधिकार, गोंयकारांची अस्तित्व जें आसा तें राखून दवरपाक लागून आनी फुडले पिळगेक बरें गोंय दिवपाक लागून. आनी तशेंच आमचे हे तिनूय उमेदवार जे आसा हे गोंयकारांची आयडेंटिटी कशी प्रोटेक्ट करपाची आनी कशें फुडें व्हरपाचें आनी उदरगत कशी आसपाक जाय, कशी आमच्या समाज म्हटल्यार समाज कल्याणा खातीर काम करपाचें ह्या कामाक लागून आमचे जे नेतृत्व आसा हे फुडें वयतले. हांव परत एकदां आमच्या गोंयकारां कडेन उलो मारता की सगळ्यांनी एकजूट जावन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक सपोर्ट करचो आनी ह्या फुटबॉल जो आमचो फुटबॉल आसा ह्या फुटबॉलाक मत मारचें. आयज एक उमेद दिसता की तिसवाडीन आमची कॅन्डिडेट जी आसा ती पयलू फॉर्मां फील केल्ली आसा. आजून पर्यंत खंयचीच पॉलिटिकल पक्ष जावं इंडिपेंडंटान एकूय फॉर्म फील करूंक ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे तिसवाडीचे तिनूय उमेदवारांची आमची फॉर्मां फील केल्ली आसा. तेजी फुडें स्क्रुटिनी जातली. आमी अपेक्षा करता की बरे भशेन हे इलेक्शन जे आसा ते कंटेस्ट जातले आनी लोकांकूय मागता की आयज आमी पळयता आमकां खूब कमी टायम मेळिल्लो आसा. आमकां दारांनी डोर टू डोर आमी थोडे कडेन चालू केल्ले पण सगळे कडेन पावतले काय पावचे ना तेंय आमकां खबर ना. पण आमी लोकां कडेन मागता की तुमचो आशिर्वाद जसो पयलो आसलो तसोच फुडेंय आसचो. आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आमचो आवाज आनी कशें गोंय राखपाक जाय हें आमी प्रत्येक वेळा आमचें विजन आमची पॉलिसीज ह्यो प्रत्येक वेळा दाखयल्ल्यो आसा. आनी झेडपीच्या हितून बसून आमच्यो ज्यो पॉलिसीज आसा ह्यो आमी आवट करतले. आमचें विजन जें आसा तें विजन आमी आवट करतले आनी विजनान आमी कशें संपूर्ण मतदारसंघाचें डेव्हलपमेंट आमी करपाक जाता त्या भशेन आमी फुडें व्हरतले. सो हांव मागता आमच्या कॅन्डिडेटांक की तुमी तेंचें इंट्रोडक्शन दिवचें आनी ते आपणाचें कितें आसा विजन तें सांगचें. हांव मागता तृप्ती बकाला कडेन तेणें उलोवचें. म्हजें नांव तृप्ती बकाल. हांव सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सीचें कॅन्डिडेट. हांव चड बरें म्हणजे मनांतल्यान चड बरें थँक्यू म्हणटा की आमच्या MLAन म्हाका एक ही संदी दिली की हें सेंट लॉरेन्सान एक कॅन्डिडेट म्हाका उबें केला अशें. सो आमचें विजन आसा की आमी बायलां खातीर जी बायलो आमचे फाटीं उरलेली आसा तेंचे खातीर ज्यो स्किमी येतात जावं तेंचे जे बारीक बारीक धंदे आसा ते कशे वयर काडपाचे, जावं लोन्स कितें मेळटा तांकां, जावं फायनान्सीस कशें तांकां वयर काडपाचें तें. दुसरें आमचे जे यूथ आसा तांकां कशें म्हणजे शिक्षणाचो IT आसा जावं ITIन तांकां फुडें सरपाक कशें आमी तांकां फुडें काडटलीं शिक्षणा हेका तेका तें आसा. त्या शिवाय आमचे भुरग्यांक आसा जावं तांकां आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पोर्ट्सान म्हण तशें कितें आर्ट क्राफ्ट जावं तांकां डान्साची शॉप कशें आमी तांकां फुडें काडटलीं हेका लागून आमी तुमचे कडेन मागतात की आमकां मत दिवन वयर काडचें. देव बरें करूं. हांव मागता आमचे सेंट क्रुजाचे कॅन्डिडेट SP ब्रेगांजा हांचे कडेन की तेणें आपणाक ब्रीफ करचें. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव दिता. म्हजें नांव एस्परन्सा ब्रेगांजा. हांव बाटीचें सद्याक प्रेझेंट पंच मेंबर गांवकार वार्ड. सो हांव आर्जीन भितर सरलें आनी आयज म्हाका तांणी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली हे येता त्या आमच्या जिल्ला पंचायतीक बसूंक. सो काळजा मनांतल्यान हांव पयले सद्याक आमच्या आजीचे टिमीक जावं आमचो मनोज परब प्रेजिडेंट जावं आमचो MLA हाका उरल्या ताका सगळ्यांक अनुभव करून चड स्टाफाक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचें विजन म्हणल्यार तुमी जाणात आमचो MLA बिरीज बोरकार कसो वावुरता. आमचें विजन म्हणल्यार फकत आमच्या गोंयकारांक पासत आनी आमी गोंयकारां खातीर आमी आसा ही आमची पार्टी घेवन आनी आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय काम करना पण आख्खे गोंयांत कोणाचेच आमी आदाराक पावता हो तेंचे हक आमी राखता. सो पयलीं सुद्दां हांव ग्रँड लेवलाचेर म्हणटा तें उलोवंक सोदतां. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांत आंद्रे उदकाची आमकां इतली चोवण आहली आनी इतले त्रास जाल्ले. आमचे MLA बरोबर आमी भोंवन आमी ते प्रॉब्लेम आमी सॉर्ट आवट केले. हे भाशेन जायते प्रॉब्लेमां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसात. सो हांव मागतां
ते आमच्या गोंयचे लोकां खातीर लोकां पासत लोकां कडेन आमकां एक संदी दिवन एक चान्स दिवन आमकां तुमी हे फावट निवडून हाडची कित्याक आमी सदांच तुमचे खातीर आनी तुमकांच लागून आमी उबी आसा देव बरें करूं. हांव मागता आमची चिंबेल कॅन्डिडेट दिपिका दिलीप नायक काणकोणकर हांकां तेंच्यांनी 2 उतरां सांगतली. म्हाजें नांव दिपिका दिलीप काणकोणकर. हांव चिंबला सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीचे. म्हाका ह्या भुरग्यांनी सपोर्ट करून फुडें काडलेलें आसा आरजीच्या भुरग्यांनी. आनी आतां आमच्या गांवांत फक्त उदक रस्ते पयलींच आमच्या रस्त्याक डांबोर घातलेलो. आयज सकाळीं वचून ते डांबराक पळोवपाचें फोडकुलां पडलीं आनी आमकां सद्या तरी येत ना. कचरो पळयल्यार कचऱ्याचें कांयच ना. आनी हांव सगळ्या भुरग्यांक थँक्यू म्हणटा ते भुरग्यांक. विरेश, तुम्ही सेकंड लिस्ट आउट केलें तर हितून ते सेकंड लिस्टान अशें गमता की तुमी आतां सोलो वयता म्हणून हें सारकें? पळय कशें आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो पॅन गोवा पक्ष आसा. सगळे गोंयभरांत आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा. आमचें जें काम आसा हें कंटिन्युअसली काम चालूच आसा. आनी तुमी पळयता आसतले प्रत्येक वेळा आमी जेन्ना सांगताले की लार्जस्ट रिजनल पक्ष आमचो फुटबॉल जो सिंबल आसा हो रिकॉग्नायज सिंबल आसा. आनी इतले आसून बसून आमी रावल्ले कंटिन्युअसली. आमची जी अप्रोच आसली ती रावन आमी अप्रोच आयज आमची जी जे फॉर्म फिलींग आसा ही आयज आमी केली, नॉमिनेशन फायलींग केली. आनी आमचे जे उरलेली लिस्ट आमी फुडें काडपाक जाल्ली ती आयज आउट केल्ली आसा. आनी जो ब्रीफ जो आसा फुडें जितलो आमकां ब्रीफ करपाक आसा तो आमी आमची स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स आसतली विथ पार्टी लिडर्स. आमी सगळे मेळोन पार्टी अध्यक्ष जावं बाकीचे आमचे कमिटी मेंबर्स जे आसा सगळे मेळोन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी तुमकां सारकें ब्रीफ करतले की एक्झॅक्ट कित्याक लागून आनी कितें जालें तें आनी आयज आमकां हो स्टेप कित्याक घेवचो पडलो तो. आयज आमची दुसरी लिस्ट आउट जाल्ली आसा. टोटल आमचे 26 कॅन्डिडेट आउट जाल्ले आसा. पयलू आमी 12 कॅन्डिडेट केले आनी आतां 14 कॅन्डिडेट आयचे दिसा केल्ले आसा. सो हे कित्याक लागून केला, कशें केलां हेजी सगळी थोरायेन जी ब्रीफ प्रेस कॉन्फरन्स आमी ब्रीफ दितले आनी तुमकां क्लियरिटी जी आसा ती क्लियरिटी सगळी त्या दिसा. लिस्ट पळयत जाल्यार तुमचे अलायन्स ना कशें दिसता न्हू पळय पयलीं अलायन्स ना काँग्रेसीच्या जाग्यार तुमी तुमचे घातले पळय candidate. कशें आसा हे तुमी मेन म्हटल्यार खरें म्हटल्यार काँग्रेसीक विचारची गरज आसली. कित्याक इतलो दीस जाले आमी फक्त विचारताले की कितें जातलें. काल एल्टन बाबान तुमकां सारकें सांगलां आसतलें की 12 जेन्ना सिटां जी आमची आउट केल्या ती आमची म्हणून मात एक तेंचो हें सांगता की 32 सिटां आउट केल्या. जेन्ना डिस्प्यूट कांयच नासलो तेन्ना आमी रावल्ले की ग्रीन सिग्नल केन्ना मेळटलो. आयज कोर्ट जावन कितले दीस जाले, कोर्ट जावन आमी रावल्या वाट पळयता तरी पूण ती वाटेचे फुडली कांयच येवंक ना. सो आतां आमी आमचो जो हें आसा तें काम आसा तें फुडें दवरिल्लें आसा. कितले ते पूण रावतले आनी तेजे जे ब्रीफ आसा ते आमी सांजचे वेळार तुमकां दितले. पूण अलायन्स आतां जावपाचें हें शक्यता ना न्हू. तुमी जे भाशेन जे तुम्ही लिस्ट अनाउन्स केली तेंच्यांनी तुमकां केली. सगळो जो क्लियरिटी विथ एंटायर डिटेल्स जी आसा ती आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सान मेळटली. आमी आतां सद्याक फक्त आमचे कॅन्डिडेट नॉमिनेशन जे फायल केल्लें आसा पूण तुमकां एक्झॅक्ट कितें जालें, कशें घडलें, खंय कितें अडकलें हें A to Z जे आसा तें आमी प्रेस कॉन्फरन्स तुमकां सारकें ब्रीफ करून सांगतले. कोणाक लागून घडलें, कित्याक लागून घडलें, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हें सगळें तुमकां सांगतले. कित्याक आतां आमी तुमी सांगूंक शकता की सगळे आमी पार्टी लिडर्स जे आसा ते वांगडा येतले आनी तुमकां सांजे म्हटल्यार प्रेस ब्रिफींग दितले. पूण आतां मेरेन म्हणूंक शकता की काँग्रेसीन तुमचो विश्वासघात केलो कसो. पळय तुमकां तुमी आतां तरी म्हणूंक शकता न्हू. आयज म्हाका दिसता प्रेस भावांक चड खबर आसतलें. आमी कितले वगत रावन आमी प्रेस बायट वचून दिनासले. कित्याक वयर सकयल कितें जाय, वयर सकयल कितें स्टेटमेंट येयलो आनी कितें उलटें पडत म्हणून आमी स्टेटमेंट पासून घेवपाक वचनासले. कित्याक एक स्टेटमेंट जालो भलतेंच कितें जातालें. तुमकां चड खबर आसतलें कित्याक तुमी तेंची बायट घेता. तुमी सगळ्या जे पार्टी लिडर्स आसा तेंची बायट घेता. तुमकां कळटा आसतलें, फील जाता आसतलें कितें सद्याक घडलां तें आनी कितें आसा तें. सो आमी आतां इतले बॅकफुटार पावले, आमी आनीक बॅकफुटार खेळोंक शकना. आमकां खंय ना खंय अशें तरी फ्रंटफुटार वचपाक जाय. कित्याक बाकीचे BJPन आपणाचे 40 कॅन्डिडेट आउट केल्ले आसा, इंडिपेंडंटान सपोर्ट केल्ले आसा, MGP 3 कॅन्डिडेट आउट केल्ले आसा. सो आमी फाटीं उरल्या हें तरी तुमी पळया की आमी ऑलरेडी फाटीं उरल्या. आतां आमकां फुडले जे दीस आसा तितून आतां बाकीची जी फिलींग आसा, फॉर्म फिलींग आसा ती पळोवपाक जाय. परत आमकां प्रेस ब्रिफींग तुमकां दिवची पडटलें, थंय आमचो टायम आसा. प्लस आमकां बाकीचे कॅम्पेन करचे पडटले, बाकीच्या मतदारसंघांनी कॅम्पेन करचे पडटलें, आमच्या मतदारसंघांनी आमकां कॅम्पेन करची पडटलें. सो खूब टायम कमी आसा. हो टायम कसो आमी एडजस्ट करतले हें आमचेरूय हें आसा. सो तेजी सारकी थोरायेन तुमकां ब्रीफ सांजचे आमी करून दिता. विरेश, तुम्ही स्टार्टिंगाक म्हटलें विश्वासघात काँग्रेसीन केलो, मागीर तेजे उपरांत तुमी फर्स्ट लिस्ट काडलें. जें फर्स्ट लिस्ट तुमचें ऑलरेडी अलायन्सान आशिल्लें. आयज जे तुमी लिस्ट आउट केलां तें काँग्रेसीन अनाउन्स केल्ली लिस्ट आउट केलां. सो खंय तरी तुमी घाय केलशी दिसना आतां.
पळय कशें आसा आमी आमचे जी आमकां सिटां दिल्ली ती पयलू आउट केली पण ती हें करून बसून आमी रावल्ले की केन्ना पर्यंत आमकां ग्रीन सिग्नल येता कितें तरी सांगता कालच्या दिसा तुमी पळयला आसतलो काँग्रेसचो प्रेजिडेंटाचो स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट परत एकदां तेच म्हणटा की फाल्यां पळोवया आतां कितली फाल्यां गेली तुमीच मेजा म्हाका दिसता प्रेस भावांनी मेजपाक जाय कितली फाल्यां करून कितली फाल्यां गेली आनी कितलो तेंप आमी रावंक शकता हें म्हाका दिसता तुमकां चड खबर आसतलें एवरी डे तुमी आसताले तुमकांच कितले फावटी फाल्यां गेले हें तुमकां खबर आसतलें सो हे जे बाकीचे कितें आसा ते आमी A to Z विथ डिटेल्स जे आसा ते आमी तुमकां प्रेस ब्रिफिंगाक दितले पूण तुमी आतां नॉमिनेशन कॅन्डिडेट सगळ्याक घालतले सगळे आमचे आतां थोडे जागे सद्याक सोडटले 26 कॅन्डिडेट आउट जाल्ले आसा 26 कॅन्डिडेट आमचे जे आसा ते घेतले फुडलें कितें आसा तें आमी फुडें डिसायड करतले कित्याक आमकां टायमूय मेळोंक ना आमकां फुडलें जें काम करपाक तेंय टायम मेळोंक ना कॅन्डिडेटांकूय जें आसा तें टायम दिवपाक मेळोंक ना सो आमकां व्हेरी शॉर्ट टायमान आमकां हें सगळें काम करचें पडटा सो आमी तुमकां कितें ब्रिफींग आसा तें फुडें प्रेस कॉन्फरन्स ओके